हा हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. हॅलो गुड मॉर्निंग. तर आयज सावड्ड्या डे 2 आणि आम्ही आयज वयतात हांगा मार्केटांक. सकाळची न्ही 11 जाला. एक्चुअली 10 भायर सरतले असो टायम आशिल्लो, काल सेटअप आशिल्लो की 10 म्हणल्यार भायर सरतले अशें म्हणून, बट लेट जालो एज युजल. आणि आम्ही दोगांय आसा ते लेट वो आसाच. तर आता जस्ट न्ही भायर सरल्या गोवा बागायदारान पयलीं वचपाचें. हांवें मगे तर आमी आता फर्स्ट गोवा बागायदारान वयता, नाल्यार मा सांगता भाजी सोंपतली खंय गोवा बागायदारान. मागीर मेळना, भाजयेक गर्दी आसता न्ही. तर काल मंगळार न्ही, काल हांगासर गोवा बागायदार जे आसा पळय ते बंद, मंगळारा बंद आसता, संडे ओपन आसता. तर काल काय म्हणल्यार मार्केट नाशिल्लें न्ही गोवा बागायदारान, भाजी बिजी काय नासली. तर आयज जी घालता पळय ती रोखडी सोंपतली खंय, ताका लागून पयलीं गोवा बागायदारान वयता. मागीर आनी मार्केटान थोडें काम आसा, म्हाका थोडेशें काम आसा, पावसाची थोडोसो पुरामेत, आनी मागीर घरा वचपाची. मा सकाळी फुडें उठून रांदून बी येयल्या. काल चिकन व्हरून दवरलेलें न्ही राती, सो तें सगळें करून येयल्या. एक्चुअली आमगेलो न्ही राती प्लॅन आशिल्लो बिरयानीचो न्ही रे, बिरयानीचो प्लॅन आशिल्लो. मान सकाळ फुडें धोका दिलो. आमी उठ्ठा म्हणल्यार मा चिकन करून रेडी दवरलें, चिकन शागोती करून, आनी आमी बिरयानीक तोंडा करून आसा हो आनी सामको दार काडण्याचा पळय सगळ्या मान तेवढे मिरसांग वाटून चिकन केलें आमी उठ्ठा म्हणल्यार. तर मा रांदून बेल्या आता वयता म्हणून सकाळी सगळं करता म्हणल्यार लेट जालो न्हावता बी म्हणल्यार. आनी आतां बागायदारान वता. नाल्ल पळोवपाक जाय रे, नाल्ल मेळटा जाल्यार पळोवपाक जाय बागायदारान. आनी मागीर जें कितें मार्केटान काम आसा पळय तें सगळें कंप्लीट करून मागीर वयतली घरा. मागीर सांजची आमकां घरा वचपाक जाय न्ही, ताका लागून हांगा न्ही रे थंय. तर चलात पावली मार्केटान. नाल्ल पयलीं पळयता, मागीर बागायदारान वता. सगळे वयता ते ट्रक पयलीं दिसता. सो यार्डान नाल्ल आसा जाल्यार पळोवपाक जाय पयलीं. गोवा बागायदाराची यार्ड आसा दिसतली नाल्ल. लोकांन वाटेर गाडी लायल्या. तर हे जे तुमकां सारकें ऑपोजीट दिसता पळय न्हू, हे गोवा बागायदार. आणि त्याच्या आजूबाजूक न्ही रश पळयात कितलो तो. हे गोवा बागायदार एक सायडीन, आनी हेच्या तिनूय सायडीन न्ही हे अशें सगळे न्ही सुपाऱ्यो, नाल्ल, खोबरें, काजू बियो ज्यो म्हळ्यार घेतात हांगासर लोक, हाडून विकतात यार्डान हांगा. आनी हे हांगासर पळय काजू बियो विकतात. सो कितलो रश पळया सगळे सायडीनी. कोण विकपाक येयल्या, कोण विकते घेवपाक आयल्या. तर ही हांगासर बसून सुपाऱ्यो वेचतात. आनी मा आनी हो हांगा खंय तरी गेला नाल्ल पळोवपाक. सो हे पळय कितली रश पळय सायडीन. सो आमी न्ही हांगासर नाल्ल पळोवपाक येयल्ले. नाल्ल पळय हांगासर विकपाक दवरल्या, बट सकाळ फुडें बेगीन येयल्या न्ही जाल्यार बरें मेळटा. नाल्यार आतां खूब कमी जालें, लोकांनी व्हरून उरल्या. तर थोडेशे नाल्ल जे आसा पळय न्हू ते पळयता आनी मागीर बागायदारान वता. मार्केटान भोंवता भोंवतानी आमकां 12:15 जाली. केस बी पळय म्हाजे पळय पात्रां सामकी जाम जाली वता. आनी बागायदारान इतली गर्दी तुमकां सांगता, रश पांय घालपा जागो ना. म्हटल्यार एंट्रन्सार सावन भाजये कडेन येता म्हळ्यार तो चलपा बी मेळना.
म्हळ्यार देवळान वयता कशें लायनीन वयता थांबन थांबन तशें वचपाचें. इतली गर्दी आशिल्ली हो आनी सामको बेजारपा लागलो म्हाका. म्हणटा ना तुमी कितें घेवपा तें घेया खंय, आपूण एक कडेन वचून रावता खंय. आनी बिलिंगा बी सामकी गर्दी आशिल्ली. आमी अख्खो बाजार करता म्हटल्यार बागायतदारान हो बिलिंगा लायनी रावलो. आमचो फूल बाजार करून जालो तरी हो लायनी मुखार पावना कावंटरा कडेन. इतली गर्दी आशिल्ली, सामको रश आशिल्लो. ताका लागून चड कांय शूट बी केलें ना थंय. आतां मार्केटान थोडेशें फार्मासीन बी काम आशिल्लें तें सगळें केलें. आनी आतां हे घेवपाक गेलें कितें म्हणटा हेका प्लास्टीक. आतां पावसाची तयारी न्ही, सो तें प्लास्टीक मागीर गळटा बिळटा हें तें मागीर ती नाचत रावता एकली कितें करतली अशें म्हणून पोरुच्यान पयलीं पप्पा आसतनाय बी घालतालो वयर घरार प्लास्टीक. तर आतां अंदू घेवपा येयलें. घेवन दवरली की मागीर केन्नाय घालपाक मेळटा न्ही. आतां काय घालपाना पावस स्टार्ट जातना, सो ती प्लास्टीक घेवपा येयलें. सो तें घेता. वताक भायर वचपा जायना तिका पळय म्हणलें पयलीं वचून बार्गेनींग बी कर म्हटल्यार मागीर येता म्हणलें भायर. येयली की सांगता पळयता. सांजची आता 6 जाली, ऑलमोस्ट 5 मिनिटां आसा. आनी आमी आतां न्ही घरा वचपाक भायर सरल्या. तर घरा वचपाक उदोळ येयल्ली आमी ऑलमोस्ट 5 सुमार कितें येयल्ली सावड्ड्यान रे. घरा कडल्यान 5 सुमार समथींग भायर सरून आयिल्ली. मातशें सावड्डे काम आशिल्लें, सकाळी जे मार्केटान काम केलें तें सगळें माले काम आशिल्लें. सो म्हळ्यार कितें कितें सामान बी घेवपाचें. मागीर लेट जालो न्ही अशें म्हणून मागीर गेली घरा. म्हाका थोडेशें काम आशिल्लें. हो म्हणपा लागलो मागीर घरा या आतां दनपार जाली न्ही, वत बी खूब लागतालें. सो वता आसतना मागीर तूं कितें जाय तें घेवन भायल्या भायर अशें म्हणून मार्केटान येयलें. आतां म्हाका जें कितें काम आशिल्लें तें कंप्लीट केलें. दोळ्यार वत मारता. आनी आतां आमी घरा वचपाक भायर सरल्या. न्ही 7 7:30 म्हणल्यार बी पावतली घरा. जस्ट तिळामळ पावपा येयल्या. आनी आयज न्ही घरा कडेन चड कांय शूट केलें ना. म्हाका न्ही घरा कडेन वयता चड अशें शूट करपाचें मनूच येना. अशें दिसता की ना चल येयला न्ही एक थोडो टायमा खातीर चेंज अशें म्हणून न्ही. तर तो चेंज जो आसा पळय तो मातसो एन्जॉय करया. मातशें बरें न्ही बसपाचें उलोवपाचें सुसेगाद रेस्ट घेवपाचें. काम काय चड कांय आसना न्ही, सो तेंच सगळें करपाचें. आनी मेन म्हणल्यार कितें आतां घरा कडेन नेटवर्क आसना. एका एअरटेलाक बीन नेटवर्क आसना, जियो मातशें मेळटा नेटवर्क. तर ते मोबायलाक हात लावप बी जायना न्ही, सो ते शूट करप बी जायना. सो ताका लागून न्ही घरा कडेन गेले की मोस्टली म्हजो रेस्ट टायमूच आसता. तर आतां वता घरा, वाटेर आसा. आनी पळोवया वाटेर म्हाका थोडे घोटां बी मेळटाले घेवपाक. तर लास्ट टायम जशी येयल्ली पळय न्हू तशी. पळोवया आमकां पावता म्हणल्यार लेट जातलो न्ही. मेळ्ळें जाल्यार घेता, ना जाल्यार पळोवया. आनी आमी हांगा तुमकां आत्तां जशें दाखयल्लें पळय न्हू देवाक कितें केलां पळयलां न्ही. वत लागता खंय देवाक. केन्ना सावन हांव सांगतालें की देवाक वत लागता. ती टेप जी आसा पळय डबल सायडेड ती बी सुट्टाली परत. तर आयज ताका याद जाली गाडयेन बसले कडेन की ना खरंच देवाक वत लागता म्हणून. सो ताणें हें केलां दाखयता तुमकां. पळय देवाक खोप बांदून दिले. हें पळयात देवाक न्ही खोप बांदून दिले हेणें. तो फ्लॅग बी सगळो धांपून दवरला. गणपतीची जी टेप आसा पळय न्हू डबल सायडेड फोना ती ओपन जाता म्हळ्यार वत लागता न्ही. सो ते हें जाता सगळी सुटोन येता आनी गणपती हालपाक लागता. सो ताका लागून हें धापला. भयणी कडल्यान टेप घेवन लायल्या दुसरी आनी ताका धापला. स्टील सुट्टा न्हू रे तें. गरम जाता ती. गरमे लागून हें जाता न्ही गाडी तापता न्ही. विंडो बंद करतकीर. तर न्ही अशें कितें बारीक 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 अशें नाटक हेजें चालूच आसता असलें कितें करपाचें. पळय पळय हांगा आंबे कितले आहा पळय. ते तसले आमी घेतले तसले. ते तेन्ना घेतले, आतां घेतला तसले न्ही. ते आमी ते गळ्यार
बाजारसान हाडलेले पळय त्या दिसा ते पचके आशिल्ले पळय ते तसले आमी न्ही आता आंबे घेतल्या सावड्ड्या कसले रे हापूस न्ही म्हणलं न्ही तिणें देवगड रत्नागिरी हापूस म्हणून रत्नागिरी हापूस आंबे घेतल्या 400 रुपया डझन 500 रुपया सांगताली 400 रुपयांनी करून घेतले आंबे बरे आसा वास बी बरो येता घरा कडेन वचून पळोवपाक जाय की कशें आसा ते म्हटल्यार लास्ट टाइम जेन्ना घेतलेले पळय न्ही ते देवगड हापूस घेतलेले आमी तर ते बरे आशिल्ले जे तुमकां दाखयल्ले पळय 500 रुपया सॉरी 300 रुपयांक 5 आंबे घेतलेले लास्ट टाइम तुमकां जेन्ना दाखयल्ले पळय कारवार गेल्ली पळय आमी त्या दिसा आतां हांगासर डझनांनी म्हणल्यार काणकोण बी न्ही काणकोण जावं कारवार सदाशिव गडार गेले न्ही जाल्यार न्ही हे न्ही आंबे जे आसा पळय न्ही ते किल्लांनी आणि सपोज हांगा येयले न्ही सावड्ड्या बी अशें जाल्यार डझनांनी तर म्हाका न्ही हे डझनांनी हिशोब बरो दिसता चड येता न्ही 1 डझन म्हटल्यार नाजाल्यार हे जाता किल्लांनी 4च बी येता आंबे आयकपा बरें दिसता 1 किलो खंय डझन आयकपा बरें दिसना खंय पळय सांगप आनी कितें ते मनशाचे म्हणटकीर आतां हें करपा पडलें म्हारग खावपा पडलें आतां त्या दिसा पळय 200 रुपया किलो म्हणपा लागलो कारवार गेल्ली त्या दिसा आमकां आयकपाक बरें दिसलें रे हा 200 रुपया किलो इतले सवा किल्लाक कितले येयले 4 ते बी येदेशे बारकेले हे पळय आतां 400 रुपया डझन 100 डझन घेतले तेणें एक्स्ट्रा बी दिला आमकां एक आंबो इतलो मोठेलो तर एक दिला तर असा चड मोठे ना आंबे साधारण अशें आसा मागीर घरा कडेन गेले की दाखयता तुमकां ते आंबे चला तुमचे कडेन उलयता तिगामाळसान हांव केपें पावलें तर वयता आतां वाटेर पावली घरा पावले की मागीर मेळटा तुमकां इफ सपोज वाटेर कितें शूट करपा सारकें असलें न्ही जाल्यार शूट करून दाखयता नाजाल्यार डायरेक्ट घरा पावतकीर मेळपाचें वत मारता दोळ्यार सामकें वो आनी बरो ग्लासीस बी लावन आनी हांव तुमचे कडेन उलोवपा लागून ग्लासीस बी काडून बसलेलें मागीर तुमकां आय टू आय कनेक्शन जायना न्ही म्हणून हांसता न्ही पळय कसो हा चलात तर मेळटा मागीर वाटेर सपोज कितें जाल्यार दाखयता नाजाल्यार डायरेक्ट घरा पावून सो कोणानी हांगा एक्सिडंट जालो एक्सिडंट इन सेन्स बायक जी आसा पळय न्हू रेंट बायक ती कपल आसा सो ती डायरेक्ट सायडीच्यान जे अशें करून फोडून दवरला पळय न्ही रस्त्याच्या न्ही हेजे मदीं न्ही सगळें फोडून दवरला थोडे कडेन घाटार सो ती बायक घेवन पडली कशी पडली काय खबर ना हो गेला उदकाची बॉटल दिली हाका हांवें चल म्हटलें सो आतांच पडल्या दिसता तेज्या पांयाचेर कितें तरी गाडी कितें पडल्या त्या चेडवाच्या एक्टिवा कितें तरी सो हेका धाडला उदक ते लोक बायक काडटा तेजे पांय बाबड्याचे चिड्डल्या दिसता ते व्हडल्यान रडटा सामकें सो हांगासर दिसता मिररांतल्यान पावणे 8 जाली आनी एक 15 मिनटां पयलीं जे आसा पळय ते घरा पावले हांव म्हणल्यार आमी दोगूय जाण जी आसा पळय ती घरा आयली 7:30 सुमार पावली आनी तुमकां तर खबरच आसा वाटेर तो एक्सिडंट जाल्लो पळय तेज्या खातीर आमकां मातसो लेट जालो येवपाक एक 20 मिनटां सुमारनी आमची थंयच गेली हांव गाडयेन बसून आशिल्लें हो गेल्लो थंय पळोवपाक म्हटल्यार आमच्यान एक 2-3 मिनटां पयलीं तो एक्सिडंट जाल्लो सो तेंचो खंय तो सेल्फ एक्सिडंट आशिल्लो हेका विचारलें मागीर तर त्यांच्या फाटल्यान एक कारवालो आशिल्लो EV कार घेवन सो तेणें पळयलें खंय तांकां तो कर्व जो आसा पळय तो शार्प कर्व जालो आनी मुखाल्यान कितें तरी कार न्ही लॉरी कितें येयल्ली आसा सो हेणें भायर घातलेली पळय तेजी ती भितर खळीशी आसा व्हडली सो ते काम चालू आसा न्ही रस्त्याचें तें खणून दवरला सगळें बरो डीप आसा एक कमरा मेरेन असो इतलो डीप आसा तो सो ती तितून पडली आसा तेजे हातीचें बोट कितें मोडला दिसता एक लांबता खंय असो हो सांगतालो आनी पांयाक बी कितें माल लागला तेच्या गाडी पडली पांयान आनी हेका चेड्याकूय बी बरो माल लागला सो ती बेंगलुरची खंय कोण
आनीक नॉर्थासान आयिल्ली सावथाक भोंवपाक आनी ती वताली रिटर्न नॉर्थाक. सो तेन्ना तांकां तो वाटेर एक्सिडेंट जालो. तर एम्बुलन्स बेयस रावली आमी. मागीर तुमकां तो दाखयलाच हांवें. आनी मागीर सगळें जातकीर तो कार ओनर म्हणल्यार त्या बायकाचो रेंट बायक न्ही ती. सो हेणें मागीर त्या ओनराक बी फोन करून सांगलें तो आसा पळय न्ही म्हणल्यार तो कोणें रेंटाक घेतलेली पळय तो सांगपाक लागलो मातसो ओनराक कॉल करून सांग अशें म्हणून. मागीर ताणें कॉल बी करून सांगलें दिसता. मागीर एम्बुलन्स आयली ताका बाळ्ळी व्हेलां. बाळ्ळीच्यान ताका मडगांव वतलें. सो ताका ऑपरेशन पडटलें पोटाक. सो ताका मडगांव वतलें. सो इतलें सगळें जालें म्हणल्यार आमी थंयच उरलीं मागीर 21 मिनटां सुमार. मागीर आयली डायरेक्ट घरा मार्केटान बी आनी खंयच वचूना. तर आयलें आतां घरा. आनी आतां घरा येयलें की ना गाडयेंतल्यान बॅगां काडपाक लागतकीर म्हाका रिमायंड जालें मायंडान येयलें की हांव थोडें सामान जें आसा पळय तें घरांत विसरून येयलें. गरम मसालो बीन मालो आशिल्लो न्ही तो म्हणल्यार हाडपाक मान डब्यान बी घालून दवरलेलो म्हाका. सो तो घरांत विसरून येयलें हांव. आनी थोडें कितें सामान जें म्हणल्यार सकाळीं घेतलेलें पळय मार्केटान गेलें तेन्ना तें बी सामान सगळें एक कडेन काडून दवरलें. सो तें बॅग हांव विसरूनच येयलें गडबडीन. तर पळोवया मेन जें सामान आशिल्लें पण तें सगळेंच विसरून आयलें. मान म्हाका घोटां बी दवरलेलीं. तर तें सगळें विसरलें. आसूं आतां परत नेक्स्ट टायम वता तेन्ना मागीर घेवन येवया. तर सद्याक जें कितें हांवें घरा कडेन हाडलां पळय तें तुमकां दाखयता. तुमकां तें खबरूच आसा. मोस्टली हांव अशें शेअर करनाशिल्लें कित्याक की मागीर अशें जाता न्ही सगळें हांवेगेर वयता तेन्ना खूब सामान जें आसा पळय तें घेवन येताच. तितून कांय डावट ना असो. तर म्हटलें तुमी मागीर खूब जाणां म्हाका कमेंट करता की ना तुवें कितें हाडलां दाखोवच ना अशें म्हणून. तर म्हटलें चला तुमी कमेंट करचे पयलीं हांव आयज तुमकां दाखयता की हांवें कितें हाडलां तें म्हणून. तर थोडें सामान विसरलें हांव घरा कडेन म्हळ्यार पयलीं तुमकां रिमायंड करता. तर थोडेशें सामान जें आसा पळय तें हांव घेवन येयलां. दाखयता तुमकां मान कितें दिलां तें थोडें सामान. तर हे पळयात थोडें सामान जें आसा पळय तें हांव घेवन आयलां. ते फ्लिपकार्टाच्या पिशवेन तुमी कितें काय म्हणटाले ते म्हाजे ड्रेस सगळे. तर हे सामान जें आसा पळय तें घेवन येयलां. तें दाखयता तुमकां हांव कितें हाडलां तें हांवें. तर हे पळयात इतलेशें सामान जें आसा पळय न्हू तें हांव घेवन येयलां घरा कडल्यान. तर चड कांय सामान ना. तर हे आंबे जे तुमकां उदळ सांगलेले पळय आंबे घेतल्या म्हणून तितूंतले हे आंबे. नेक्स्ट न्ही मान हे तेल दिलां. मान पयर तेल काडून हाडलां खंय खोबरेल तेल. म्हणल्यार ते कितें आटकां बी फोडून करता पळय ते तशें आशिल्लें तिचे कडेन पयलींचें ते म्हणल्यार खोबरी बीन जी आसता पळय ती आशिल्ली. ती लास्ट इयर पप्पाक लागून कांय करपाक मेळनाशिल्लें न्ही ताका लागून तशीच दवरिल्ली तिणें आटकां कितें आशिल्ली ती. तर ती आतां तिणें अंदू फोडून हाडून तेल काडलां तेजें. सो हेका इल्लें तेल दिलां. मागीर आमकां दितात न्ही तें तेल दिलां. आनी ही 2 आयदन दिल्या. आयदन इन सेन्स पॅक आसा ओपन करुना अजून. तर प्लास्टिकची न्ही हे सर्विंग बाउल्स आसता पळय न्हू विथ लीड एंड स्पून. तर ही 2 दिल्या. सेट हो तिचे कडेन आशिल्ली. केन्ना कोणी दिल्ली का खंय गेल्ले तेन्ना हाडलेली खबर ना. सो ही तिणें दवरलेली म्हाका खूब टायम पयलीं बी याद केल्ली. म्हाकाच याद जायनाशिल्ली वता तेन्ना हाडपाक. सो तिणें आतां न्ही ह्या खेपी याद करून दिला म्हाका. सो हें तूं व्हर अशें म्हणून. तूं व्हिडियो बी करता न्ही रेसिपी बीन तेन्ना तुका बऱ्याक पडटली अशें म्हणून सांगता. आनी दिलां हें सगळें. आनी ही कणगां गांवठी कणगां रोयल्ली कणगां. सो म्हाका कोणें दिल्ली. कोणें म्हळ्यार ताईन दिल्ली खंय. सो तितूंतली अर्दी तिणें आपणाक दोन आनी अर्दी जी आसा पळय म्हाका दिल्या. एक्चुली ताईन तिकाच दिल्ली ही. सो हिणें अर्दी म्हाका दिल्या. आनी हें बारीक सारीक कितें आसा. सो बागायतदारान गेल्ली न्हू सो तेन्ना हें हांव टूथब्रश घेवन आयलां. तर हे वखद दिलां. कापराची डोबी. आतां तुमी कापूर दिला काय म्हणटली. कापूर न्ही हो. सो हे गांवठी वखद तें दिलां तिणें म्हाका. मागीर हितून मिरयां आसा. सो मावशेन का कोणी मिरयां दिल्ली दिसता म्हाका. गांवठी मिरयां. ती मिरयां दिल्या म्हाका. सो ती मिरयां हाडल्या. डब्यांक घालून दिल्या. पिशव्यांक घालून डब्यांक घातल्या. पिड्यार जातली. तूं व्हरून कशी दवरतली खंयसर दवर म्हणून म्हाका सारकी पिशव्यान बी घालून दिल्या. आनी कोथमीर ही सुकोवन दिल्या. आनी कितें आसा भितर मेडिसिन्स आनी कितें अशें. तर हे सगळें तें सामान बारीक सारीक संवसाराच्यो गोश्टी आमच्यो त्यो सगळ्यो आसा. आनी आमच्या थंय न्ही उदो तुमकां हांवें शूट करून दाखयलें पळय मातशें. ती एक बेकरी आसा बारीक अशी. जसो तेंचे कडेन न्ही अशें बिस्किट्स बी बऱ्यो मेळटा. सो दनपारां म्हाका घे म्हणटाली ती. हांवें दनपारी घेवन आतां येता आसतना घेतलो लेट जाता म्हणून. तर ह्यो बिस्कीट हाडल्या 2-3 भशेच्यो. सो तें सगळें सामान आसा. आनी ही न्ही हांगासर हांवें कांकणां घेतल्या. एक मिनीट तुमकां ओपन करून दाखयता. अशें वेडिंगाक बी वता पळय न्हू तेन्ना बऱ्याक पडटा न्ही. आनी तुमकां मे बी खबर आसतलें थोड्यांक की म्हाका न्ही ग्रीन कलरचीच कांकणां आवडटा. साडी कसली कलरची जावं म्हाका कांकणां न्ही ग्रीनच कलर अशी घालपाक बरी दिसता. सो ही 2 भशेची कांकणां न्ही हांव घेवन येयलां.
अर्ध डझन. तर हांव काय डेली युजाक घरा कडेन बेशी कांकणां घालना, खंय वता तेन्ना मातशी घालपाक साडयेचेर अशें म्हणून. सो ही डिफरंट पॅटर्न आनी हो डिफरंट पॅटर्न पळयात. 100 रुपीज डझन आशिल्ली. तर हांवें म्हटलें दोनी वेगळे वेगळे पॅटर्न जे आसा पळय न्हू ते दी अशें म्हणून. ते शॉपार आसता ते बी वळखीचेच आसा, ते म्हाका म्हणपाक बरें दिसता दोनी पॅटर्न अशें म्हणून. हांवें दोनी हाफ डझन दी म्हटलें ताका. तर ही कांकणां आनी हे आतां बेश्टे हांव गेल्ले न्ही, सो ते सामान आनी तिका न्ही हांवें आतां पुरुमेताचें जें सामान आसा पळय जें पावसाक लागता पळय तें सगळें एकठांय करून दवरी म्हणून सांगलां. पुरुमेताचें सामान इन सेन्स आतां पावसाक लागतलें न्ही, कितें कितें सुक्यो मिरसांग्यो म्हण, सुकी कोथमीर तिणें म्हाका दिल्या थोडीशी, तर तिका हांवें थोडेशें आनी हें करून दवर म्हटल्यार. मागीर हांव मिरसांगेचो पावडर वापरता. तुमकां खबर आसा न्ही हांव अख्ख्यो मिरसांग्यो वापरना. सो तो मिरसांग्यो मातशें वताक सुकोवन तेचे देठ काडून ते पावडर करून हाडपाक जाय तें सांगलां तिका. गरम मसालो करपाक आसा आनी ती रेसिपी जी आसा पळय न्हू गरम मसाल्याची ती बी तुमच्या वांगडा हांव शेअर करतलें. एक्चुली म्हाका म्हटलेलें हांवें की काल करया अशें म्हणून. तर ती म्हणपा लागली ना आपल्याच्यान गरमेक तो मसाला बी भाजपाक जायना, गरमी खूब जाता आनी मातशें थोडे दीस राव गरमी मातशें कमी जावनी करया अशें म्हणून. सामान बी हाडून दवरला तिणें सगळें गरम मसाल्याचें. सो ती रेसिपी जी आसा पळय तुमच्या वांगडा येतली आनी थोड्या दिसान, एक 8-10 दिसान वतलें हांव घरा, तेन्ना मागीर तुमकां शूट करून दाखयता तें सगळें. आनी ती कांय जालां अट्टंबाची सोलां, भिंडाची सोलां तें सगळें नेक्स्ट टायम जेन्ना वयतलें पळय तेन्ना तें सगळें घेवन येतलें. तें सांगून येयलां तिका. तिणें सांगलां खंय कोणाक, म्हळ्यार ती सोलां बी जी भिंडाची करता पळय ती आजून सारकी सुकोवना, रेडी जावना. सो ती मागीर घेतली तेन्ना हांव वयतलें मागीर तें सगळें हाडपाक, सुके मिरसांग्यो बीन. म्हळ्यार म्हाका तितली आयडिया ना मिरसांग्याची बीन, त्यो अंदुच्यो पोरुच्यो त्यो वळखपाक बी पडटा खंय त्यो म्हाका कळना. सो ते सगळें वर्सान वर्स तीच करून दवरता. लग्न जाल्यार तेन्नाच्यान तीच घेता. पयलीं पप्पान ती वताली घेवपाक, आतां ती एकटी वचून घेता. नाजाल्यार केन्ना संडेक बीन हांव गेलें न्ही जाल्यार वांगडा वयता आमी अशें घेवपाक. तर ते सगळें आसा तें हांव नेक्स्ट टायम वता पळय तेन्ना हाडटलें. आतां फक्त इतलें जें घरान कितें आशिल्लें तें दिलां. तर चलात आतां वता जेवणाची तयारी करपाक जाय. तयारी इन सेन्स आयज आमगे घरा कडेन चिकन केल्लें. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ती ग्रेवी जी आसा पळय ना चिकन तें घेवन येयलां हांव शागोती. तर तें आसा, पोळयो हाडल्यात, तें सगळें गरम बिरम करून जेवपाक जाय. जस्ट घरान येयला, किचन बिचन निवळ करपाचो आसा, धुल्ल पडला 2 दिसान म्हटल्यार ते सगळें करपाक जाय. तर ते सगळें करून घेता आनी तेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो बी हांगाच एंड करता. बारीकसो व्हिडिओ. होप तुमकां आवडलो आसतलो. आवडलें जाल्यार व्हिडिओ लायक आनी कमेंट करपाक विसरनाका. नवी आसा जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करात. चला तर फाल्यां परत मेळया आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.